हय हय रे थंयचोच रे हांव वळखता सगळें हय डाबोल येतात रे As chairman of the Biodiversity Heritage Site Committee, आम्ही आमच्या BMC, पंचायतीक, PDA आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक, एनवायरमेंट कमिटीक आमचे गोंयच्या सरकाराचे सगळ्यांक अपील घातलेली आहा की ते जुंयारसून आमच्या चिखले खजान आहा ती एरिया रिजर्व करून दवरची, प्रिजर्व करून दवरची, कित्याक आमची त्यो मेंढी थंय जाता म्हणून. आनीक सगळें खबर आहा पूण हांव लोक ते कित्याक नेणारपण कशें करता आनी जितले पळय आमी निग्लेक्ट करता हो इश्यू तितलो ती एरिया डॅमेज जाता. ती सेन्सिटीव जागा थंय आमची मेंढी कुसता, तिसरी जाता आनी तेंचेर आमची लायव्हलीवूडूय आहा. आतां थिंग एक व्हडली इश्यू जो म्हाका म्हजे नोदरेक येयला तो बार्जी आहाय थंय. कितलीं वर्सां जालीं आतां त्यो बार्ज्यो थंयच स्टॅटीक आहा आनी त्यो थंय कोणम्यान वयता आनी कोणब्याले म्हणटरी कितें जाता ते सगळी पळय रास्ट पळय आहा त्यो लोखणाचो तो उदकान वयता. त्यो उदकांतले वॉटर बॉडी डॅमेज जाता. आख्खी ती जुवारी रिवराचें उदक पळय आहा तितलें त्या राष्ट्रान लेड पळय आसता तेतून त्या लोखणांतल्यान लेड आसता पेंट मारलेलें तें नुस्त्याच्या पोटान वयता. तें नुस्तें तर आमी खायत ते मागीर नुस्तें आमच्या पोटान वयतलें तें लेड आमच्या पोटान वयतलें आनी तेतूंतल्यान कॅन्सर डेव्हलप जाता. हें आमच्या सरकाराचे नोदरेक कोणी तरी हाडपाक जाय आनी सरकारान हाचे विचार करपाक जाय. सपोज तर ते मायनींग सुरू करना आनी मायनींग करायचे मुखार बेगीन तो सुरू जावपाच ना, त्यो बार्जी तरी थंय काडपाक जाय. आनी त्यो बार्जी तर काडल्यो जाल्यार तें उदक क्लीन जातलें, ती वॉटर बॉडी क्लीन जातली, आमची मेंढ्यो तिसरी जावपाक सुरू जातले. नाजाल्यार ते डॅमेज जायत वयता. सरकारान लक्ष घालपाक जाय ह्या इश्यूआचेर. Since the mining closed down, these barges have been tied all over. आता आमचे चिकाली बे घेत जाल्या. There is the salinity जी आसा आमच्या दर्यांनी, जशी आता हांगा जुवारी लागता आमकां, ते खंयचेय आमचे पळय नदी आसा, the salinity is very high. So हातून कितें जाता, chemical reaction is happening because the iron which is there mixing up with the sodium content. You get ferrous oxide, and this is one first cause of corrosion that is happening. And over a period इतली वर्सां जाली इतलें corrosion जाल्लें आसा that it acts as a poison in that water. And थंयसर marine growth पळय आसा, it gets affected, it kills the marine growth. And naturally आमचो जो हें आसा, फॉर एक्झाम्पल तिसऱ्यो जावं आमचे कालवां जावं आमचे कुल्ल्यो जावं सुंगटां जी तडेर रावतात, दॅट इज ऑल डिसअपियरिंग. सो दीस इज अ रूट कॉज. एंड आय थिंक सो आमचो जी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आसा सद्या गोंयान, दॅट इज अ कॉम्प्रोमायज्ड मिनिस्ट्री. दे हॅव एब्सोल्युटली नो आयडिया ऑफ प्लॅन्स. सो आमी लोक फुडें सरलेले ड्युरींग कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन पयले फावट जेन्ना आमी प्रिपेर केल्लो 2019 तेन्ना आमी दाखयल्लें that this coast has to be saved. These barges have to be shifted somewhere. Government has no plan, and government has no plan of starting mining. ते फक्त इलेक्शन येता म्हण ते फॉल्स प्रॉमिसीस दीत आसा आनी ते बार्ज वाले बाबडे ते रावतात कितें जातलें काय म्हण. They can neither pay their loans nor their EMI, nothing. And during this time, it is the rust that is happening is poisoning the rivers and killing the marine growth.